जेजू महिमा तुका जगलाप तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जेजू बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज आमकां देवाचें उतर माथ्यू वाचोवंजेल 10 अध्याय 16 ते 20 आनी 3 वाक्यां. मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्सेस 16 to 23. पळया, हांव तुमकां वागटा मदें बकरा कशें धाडटां. देखून सर्पा बरी चतूर आनी पारव्या बरी सादेबळे जाया. मनुष्या लागीं सत्र्यायन चला, कित्याक ते तुमकां निती सभे अधीन करतले आनी आपल्या सिनोगॉगांनी तुमकां जिरबान मारतले. म्हजे पासत तुमकां राया आनी अधिपती मुखार सर्तेक रावयतले. पूण तांकां आनी हेर जातीच्यांक तुमी साक्षी जातल्यात. तुमची झडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण चिंता करिनाकात. कितें उलोवचें म्हूण त्या घडये तुमकां कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, बगार तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोस तुमचे उद्देशी उलयतलो. भाव भावाक आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक जिवेशी मारच्याक धरून दितले. भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडटलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं. आनी तुमी म्हज्या पाटलावदार म्हणले खातीर समेस्त तुमचो द्वेश करतले. पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बाचाव जातलो. एक शहरांत तुमकां दग दितना आनी एक शहराक पळून वसा. खरें हांव तुमकां सांगता, मनशापती येवचे आदी इस्रायलाचीं शहरां तुमी भोंवून काबार करचे नात. आज येवच्यो अशा त्या दगदने विशयंत सुवार्ता परगट करतल्यांक आनी तरी पवित्र सभेक दगदने येवचे विशयंत जेजू उलयता. आज आमी पळयता आमच्या भारत राष्ट्रांत थंय हांगा आमच्या पवित्र सभेक येदोळ्यो दगदोनी जायत्यो येती आसात. जायते कडेन आमी पळयले. आदल्या वर्सांनी आमकां असो अनुभव जाला. आमच्या गांवांत न्ही जाल्यार दुसऱ्या आमच्या भारत राष्ट्राच्या कोनशा कोनशांनी आनी मस्त बरें करूंक येतल्यांक अडखळ हाडटात. फादर स्टॅन स्वामी कितें केलें आनी जायते जाणांक कशें जिश्शी मारलें आनी कितें मणिपुरांत कितें जाता, ह्यो पुरो संगती आमच्या दोळ्या मुखार आसात. आनी हे सगल्यो संगती जेजून पयलेंत सांगल्यात. आनी जेजू खातीर सोम्या खातीर आमी जीव दिवंक तयार आसा जाय म्हणून हांगा सांगलां. झडतेक उबे करतले. तेन्ना कितें आनी कशें उलोवचें म्हणलें तुमी कंत करिनाकात, चिंता करिनाकात. बापाचो पवित्र आत्मोंत तुमचे उद्देशी उलयतलो म्हणून सांगलां. सगळें आमकां गायड करतलो त्या दिसा. देखून ह्यो संगती आमच्या आज मतीन दर्या. जेन्ना दगदोनी येतात, जायते पवित्र सभेचेर हाच्या आदीं दगदोनी आयल्यात. जायते लोकांक मारतीर मारलें आसा. जायते लोकांक आमच्यात काळार पळयले आमी. ओरिसांत कंदामालांत कितें जालें, कितल्या क्रिस्तांवांक दगदोनी मेळ्ळी. काली जेजूक पात येता म्हणल्या खातीर आजुनूय कितल्या कडेन अल्यो संगती घडत्यो आसात. देखून हें पुरा घडता आसतना आमी कंगाल जावचें नाका. आमी खंय सोन्न एका गांवांतल्यान आनी एका गांवाक वच म्हूण सांगता जेजू. पूण सुवार्ता परगट करचें रावचें न्हय. तो पाटी परतेक येता आसतना जेजू आमी सगळीं शारां भोंवन काबार करचें नात म्हूण सांगता जेजू आज. देखून हर एका मनशाच्या जिवितांत सुवार्ता परगट करतल्यांक, ह्या बरीं कामां करतल्यांक अडखळ्यो आसातच, विरोधपण आसातच. पूण तुमी सांगता तसलें तुमकां विरोधपण मेळटाना तुमी संतोश पावा, कित्याक तुमकां यथेश्ट प्रतिफळ सर्गींच्या राजांत आसतलो म्हूण सांगता. देखून आज आमी संतोश पावया आनी प्रत्येक जण मागया चड आनी चड सुवार्ता परगट जावंक जाय. आनी दगदोनी भक्तल्यांक तांच्या खातीर आमच्या मागण्याची कुमक आमी दिवया. आमी तांकां मागण्याचो आदार आमी दिवया. ते कश्ट सोसूंक तांकां कृपा मेळोवं दी, तांकां घटाय मेळोवं दी. जायते लोक आजुनूय आमच्या जैल आनी पिचार करून घाल्ले आसात. प्रत्येक जावन नॉर्थांत आमी पळयता सुवार्ता परगट करतल्यांक कितें पुरा करतात आनी कितें पुराव घालून तांचेर फडकीर अपराध घालून जैलांत चेपून सोडतात. असल्यो परिस्थिती आमी पळयत आसतना हे पुरा जेजून सांगलेलीं उतरां घडोवन येतात म्हणल्यार साक्ष जावन आसात म्हज्या भावा आनी भयणी. देखून आमी चड आनी चड ह्या वेळार चड मागण्यांत आमी आमचें जिवीत करसूंक प्रयत्न करचें. देखून संवसारांत
कसलें तरी आमचें जिवीत पाड जावच्या बदलाक सुमिया सांगता एक बरें जिवीत नवें जिवीत जिवोन संवसारांत गम्मत भरच्या बदलाक सुमिया सांगता रावोन हेरांक बरेंपण करूंक हेरां खातीर मागोवंक हेरांच्या गरजांनी पावोवंक एक वर्त अवकाश जेजून आज आमकां दिला आनी देखून तूं कितें पुरा घडोवंक आसचें सगळें संगती आमच्या जिवितांत घडतलेच पूण जेजू आमचे सांगता आसा म्हणून आमी विसरोवचें नाका तो सदांच आमचे सांगता वावर करता तो आमचे सांगता सदांच आमचे थंय तो रावून तो वावर करता दिसांनी रात म्हणले बरी तो आमचे सांगता आसा देखून हर एक संगती आमकां खंय बरें करूंक जाता थंय आमी बरें करून दिया क्रिस्त बरें करीत गेलो ताका ताणें दोगदोनीक ताणें कॅर करूं ना ताचे विरोध म्हणले अपराध ताणें कॅर करूं ना ताचे सर संगती ताचे विरोध रावल्यो जाल्यार तो कॅर करूं ना पूण देवाची सुवार्ता बळवंतरान संवसारांत ताणें परगट केली आनी आज ताका आमी साक्ष जावन आसा म्हज्या भावा आनी भयणी आज आमी साक्ष जावन ह्या संवसारांत जियेता जाल्यार जेजूक साक्ष दिवच्या खातीर आनी जेजून केल्ले मिसांव मुनदर्शन व्हरच्या खातीर आनी ताचे शिस्त जावन जियोवच्या खातीर जेजून आमकां हर एकल्यांक अभिशेक केला पवित्र आत्म्यान आनी तो पवित्र आत्मा आमकां शिकयता हर एक संगती तो आमकां शिकयता आमच्या जिवितांत कितें बरें कितें वायट म्हणलें समजूनी आमकां तो दिता सर्गींच्या राजाचे वर्ते गूट तो आमकां कळीत करता आनी ह्या विशयांत आमी चड आनी चड जेजू क्रिस्ताक आमी लागीं सरया म्हज्या भावा आनी भयणी आनी संवसाराच्या समाधाना खातीर आमी मागया पवित्र सभे खातीर आमी मागया आमच्या देशाचे खातीर आमी मागया आमचे मागणे निरंतर आसूं दी आमकां कोणी तो मागणी करता की म्हणून विसारचें नाका आमकां ती गरज ना पूण आमी मौनपणी आमचे मागणे आमी निरंतरी चलोवया आनी जायतो लोक आमी पळयता आजकाल इंटरसेशना पुरा जॉयन जावचे आमच्या त्या टिमाक जायली म्हणले बरे 80-90 जाणां सकाळींचे मागण्याक जॉयन जातात इंटरसेशन करतात तांच्या गरजां खातीर मागतात संवसारा खातीर मागतात पिडेस्तां खातीर मागतात जायत्या लोकांचें बरेंपण जाता त्यो साक्षी आमकां मेळटात सगळें बरेंपण जाती आसा म्हज्या बाबा आनी भयणी देखून आमी आमचो दीस आज बऱ्या तरेन सारूंक हे सकाळींच्या वेळार हे मागणें आमी करूंक आमी प्रयत्न करया आमचें जिवीत सगळें जेजूक समर्पण करून दिया आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया आमच्या कुटुंबांत आमच्या भाव भयणी खातीर आमच्या भुरग्यां खातीर आमच्या युवजनां खातीर तांणी खंयच्याय असल्या वायटाक सांपडनाशें सुमयाक साक्ष जावन जिवोवची कृपा आदार आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सन्यांक मेळों दी म्हणून आज आमी मागया म्हज्या भाव आनी भयणी हेंच आमचें मागणें जावं दी आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियें तेर तूं सदैव आनी सदैव पॉल जगशें जेजो भगवंती मरिया देवाच्या माय अम्मा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां देव बरें करूं बरो दीस मागता